सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मानवेल आनी मारिया निवाज आपल्या 50व्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तांचे पासो त्या व्हड देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया तांकां बरी भलायकेन सांबाळ आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पड म्हूण मागुया दुसरें ते साव भेटयता देवाक दिन वाचून रॉबिलियो आनी वेलिसा फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक तांच्याय कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयता प्रुडेन्सिया परब तशेंच लग्नाचो दीस मनयता सांताना आगोस्तिनो फेर्नांडीस आनी दितोजा गामा तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज बावात्याची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी पावला फेर्नांडीस आनी फामील बिहायंड NSD एडगर लोबो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आयज पास्कांचो आशिर्वाद जाता होली फॅमिली समुदाय नाकेली फादर आग्नेल समुदाय आसोय सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा 1 and 2 ह्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं नव्यान जल्मूंक जाय उदकान आनी आत्म्यान भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक आनीक एक पावटी आमंत्रण आमी जेजू सवे नव्यान जल्मू जायते पावटी आमी आदल्याच वस्तूंनी चिटकून रावल्या आनी आदलें वायट आसा तें सोडूंक आमी तजवीज करूंक ना असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय हें देणें दिसान दीस वाडोवन संपूर्णायेक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक भासायिल्लें दायज जोडूंक आमकां मोयपासान फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रूक आनी जुवांवांक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जमाशीं गेले आनी महायाज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलें तांणी तांकां कोलीत केलें. तें आयकल्या उपरांत सगल्यांनी बरोबर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हणलें, सर्वेस्परा, स्वर्ग, पृथ्वी, सोमधीर आनी तांचे भितर आसा तितलें तुवें रचलां आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवकाक दाविदाचे तोंडी तुवें म्हणलां, राष्ट्रां कित्याक चालवता, कित्याक ह्यो पोरजा बेश्ट्यो गुणगुणटा कुणकुणटा, पृथ्वीचे राजा उपरासता, सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलोल्यांचेर कुंवूर गुणमेळ करता. कोरेंच हेरोद आनी पोंच पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायलाचे पोरजे बरोबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें मागलोल्या सेवकाचेर आड हे शारान गुडमेल केलो आनी अशें जें तुजे पदवेन आनी जाणवायेन घडचें म्हूण थारायलोलें तें ताणें शाती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी उत्सोऱ्यां आनी कुणां करूंक तुजी पदवी दाखय. अशें मागणें करतना ती जमलोली ती सुवात हाल्ली, ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागलीं. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुका शरणो येता ती सुभागी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुका शरणो येता ती सुभागी सर्वेस्परा. राष्ट्रांक कित्याक चालवता, कित्याक ह्यो पोरजा बेश्ट्यो गुणगुणटा कुणकुणटा, पृथ्वीचे राजा उपरासता, सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलोल्याचेर कुंवोर गुडमेल करता. येयात रे, आमच्यो गालयो थांकल्यो तोडून उडोवया, ताचें जूं मोडून उडोवया. जबाब. तुका शरणो येता ती सुभागी सर्वेस्परा. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता, सर्वेस्पर ताच्यो केडण्यो करता. मागीर रागाबरीत जावन तो तांकां उलयता, ताच्यो क्रोध पेट्टा आनी ते कांपतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. जबाब. तुका शरणो येता ती सुभागी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचेर निर्णय हांव परगटतलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. शेकान शेक सगळी पृथ्वी तुजे आधीन करतलो. लोखंडाचे बेटकायेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मडक्या भाशेन तांची कूड करतलोय. जबाब. तुका शरणा येता ती सुभागी सर्वेस्परा. उद्गार. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटच स्वर्गीचे वस्तूंचे जावन दी तुमचे होत्रेक. तुवें स्वर्ग क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो.
कित्याक आपणा सवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका परतीपाळ केलो. हांव तुका सोत सांगता, वयर तावन जल्मल्या बगोर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जालोलो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावटी आपल्या आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत? जेजून परतीपाळ केलो, हांव तुका सोत सांगता, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राजान भितर सरूंक शकना. जे मासा रोगतातावन जल्मता तें मास रोगत, आनी जें आत्म्यांतावन जल्मता तें आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळो. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची समरमणी आमी केल्या. आतां दुसऱ्या सुमानान आमी भितर चल्ल्या, दुसऱ्या सातळ्यान. आनी जेजू आपलो आत्मो आपल्या शिसांक दिता. आनी आयच्या दिसाक दोनूय वाचपांनी आमी करीत भाशेन आयकता आत्म्याची पदवी. पयल्या वाचपान आमी आयकलां हे शीस जेन्ना जमा जाल्ले मागणे करताले ती आख्खी जमीन हाल्ली. पवित्र आत्म्याचो एके भाशेन पवित्र आत्म्याची शक्ती थंयसर दिश्टी पडली. आनी ह्या आत्म्यान तांचे भितर काळजीदारपण भितर सरलें आनी ह्या काळजीदारपणान ते जेजूक परगटूंक भायर सरले. भाव भयणीनो, आत्मो आसा थंयसर बदलता आनी ही बदलणी ही नवसरणी जायते पावटी आमकां समजना तसली. कशे भाशेन जालें कितें जालें खबर ना, पूण जो निकाळ आसा वो जो रिजल्ट इफेक्ट आसा तो आमकां भायल्यान दिश्टी पडटा वेगवेगळ्या खुणां वरवीं. आनी हीच खुणां जेजू सवें आसली. जशें निकोदेमान जेजूक म्हणलें, जरी तर तूं देवाक व्हडलो येवंक नासलो जाल्यार तूं करताय त्यो खुणां कोणाच्यान करूंक जायना. म्हणटच आत्म्याची पदवी जेजू सवें दिश्टी पडटा. आनी सगल्यो वस्तू ज्यो वो सगल्यो मिलाग्री सगल्यो खुणां ज्यो जेजून करून दाखयल्यात, जेजू देवाक व्हडलो आयला म्हूण तांकां थावें जालां. तरी आसतना हे जुदेव पक्षांतले वो फारिजेवांच्या पक्षांतले जुदेव जे आसात ते जेजूक मानून घेवंक जाय ते जाण फाटीं, जाल्यार तातूंतले थोडे जाण ओगेपणान आपूण आसा ते भाशेन हे जेजूक मानून घेवंक सोदतात, मानून घेतात. पूण तांचो पक्षवाद जो आसा तो तांकां ते मानून घेवंक फावो ती सवलत दिना, उक्तेपण दिना. भाव भयणीनो, ह्या पासत जेजून निकोदेमाक म्हणलां तें तूं परतून जल्मूंक जाय. हें सगलें जें कितें तूं शिकलेलो आसा, जो पक्षवाद घेवन आसा, वो ज्या पक्षाक लागून फारिजेवांच्या पक्षांतलो देखून थोड्यो स्वताच्यो वस्तू आसात त्यो तुज्यान मानून घेवंक जायना, नव्यान जल्मूंक जाय. आनी नव्यान जल्मूंक जाल्यार हें सोत जें तूं उलयताय तें उक्तेपणी तुज्यान मानून घेवंक जातलें. त्याच बरोबर आयज ह्या वाचपान भाव भयणीनो आमकां आनीक एक मुद्दो थावो जाता, तो म्हणल्यार म्हातारो जाल्लो मनीस परतून कसो जल्मतलो. आयज आमचे मदें जायते जाण म्हातारपणार पावलेले आसात. जायते जाण एके भाशेन मरणाकूय आशेतात. जायते जाण म्हणटात आपणाचें आतां जालें ह्या संवसारांतलें, आतां वचपाचें. जाल्यार म्हातारपणार देवाचें उतर परगटूंक जाता. म्हातारपणार नव्यो वस्तू मानून घेवंक जाता. म्हातारपणार नव्यो वस्तू दुसऱ्यांक शिकोवंक जाता. जाबाब जेजून दिला. आत्म्यान आनी उदकान जल्मल्या शिवाय देवाच्यो वाटो आसा त्यो समजूंक जायना. जावं भुरगीं, जावं तरणाटीं, जावं वाडलोलीं वो जावं म्हातारीं,
सगल्यांनी ह्या नवेपणान जल्मुकूच जाय आनी तें जल्मतले जाल्यार उदकान आनी आत्म्यान आमी हो नवो जल्म घेवंक जाय आनी होच नवो जल्म उदकाचो आनी आत्म्याचो आमी दुसऱ्यांकूय परगटूंक जाय। भाव भयणीनो, आमी जे सुवातेर आसा, ज्या परिस्थितीन आमी आसा तातूंत आमकां सोयेक जायते आसात। हे परिस्थितीन आमी जेजूक परगटूंक आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आत्म्याची फळां दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां जायते सोयेक आसात। हेच आमी जिवितान घालूंक आनी नव्यान जल्मूंक कृपा मागुया। घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26। तुमी दिलान मशीची वावरान केलं आमकां जिविताचो उणो तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखवालीन दिलान मशीची म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हरतो उप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमचें काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली। सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं। आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता। देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार। बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासवत आनी समेस्त मनशां पासवत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या प्रोत्साहाने पुनरुज्जीवनावरून तुवें आमकां सुशेगेच्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन आमच्या सोपून गेल्ल्या पापसाहेब फ्रांसिसाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाच्यो वाटो समजून घेतल्यात जाल्यार, देवाचें राज ओळखून घेतलें जाल्यार नव्यान जल्मूंक जाय. आमकांय सगल्यांक हो नवो जल्म फावो कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकंतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारात भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थूया. बो मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समारंभणेन तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस परतून अविनाशी पुनर्जीवनपणाक आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे बरोबर
सुर्गींच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उजो तुझ्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोनासतना वोपूं तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान तावन बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी मोहिमा परजळूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गींचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. Hallelujah. F10, page number 90. F10. Ludzie,